आयतारा राती बाणस्तारी पुलार जाल्ले भिरांकूळ अपघातात 3 जाणांक मरण आयले। पुलिसांनी मर्सडीज गाडयेचो ड्रायव्हर श्रीपाद उर्फ परेश सिनाय सावड्डेकाराक फांतोडेर अटक केली। आयतारा खाणेपारा एका फार्मात रोटरी क्लबाच्या वांगड्यांची पार्टी आशिल्ली। ती पार्टी करून सगळे जाण पणजे येताले। पणजे येतना बाणस्तारी पुलार भरधाव येवपी हे गाडयेन 3 निश्पापांचो जीव घेतलो जाल्यार आनीक 3 जाण सिरियस आसात। तांचेर बामोळे उपचार चल्ल्यात। गाडयेत बियरीच्यो खाली बाटल्यो आनी 2 बिस्लरी बाटल्यांनी मिक्स केल्लो सोरो सापडला। परेश सावड्डेकार पणजेचे फामाद बिल्डर कामत हांचो जावय जाल्यार ताची बायल मेघना ही ताची घरकान्न। आयतारा जंय हो अपघात घडिल्लो थंयची परिस्थिती अजून विदारक आसा। बूट, रेनकोट, चश्म्याची फ्रेम अश्यो वस्तू अपघात स्थळार पडल्यात। आयतारा राती बाणस्तारी हांगासुरच तो भिरांकूळ एक्सिडंट जालो जंय एक मर्सडीज गाडी जी फोंडेच्यान पणजे वयताली त्या मर्सडीज गाडयेन 3 जाणांचो बळी घेतलो आनी 3 जाण जी आहा ती सिरियस आसा। आतां आमी एक्सिडंट जाले उपरांत आतांची ही परिस्थिती हांगा जर पळयत जाल्यार कालच्या एक्सिडंटान जे लोक भायर पडले जेंकां मरण आयले तेंच्यो जायत्यो वस्ती ज्यो आहा त्यो हांगा आमकां पळोवंक मेळटात। हांगा 2 शूज कोणाचे आहा ते आसा। बाकीच्यो गजाली हांगा अस्ताव्यस्त पडलेल्यो आसात। गाडयेचे जे पार्ट्स आसात ते सगळ्याक पडलेले आसात। तर एक्सिडंट जाले उपरांतची ही सद्याची हांगासर परिस्थिती आसा। काल जो एक्सिडंट जालो तो एक्सिडंट इतलो भिरांकूळ आशिल्लो की ह्या डिवायडराचेर गाडी मर्सडीज चडलेली आनी ज्यो गाडयो पणजेच्यान फोंड्या वटेन वताल्यो तांकां ह्या गाडयेन धपको दिलो। आतां आमी हांगासर जेन्ना येयले ही सगळी परिस्थिती पयली हेतून आनी एक गजाल म्हत्वाची नमूद करपाक जाय। जी गाडी मर्सडीज आसली तिका फाटले कितलेशेच म्हयने चलन पडलेली ओवर स्पिडींगाची। आतां आमी जर तर पळयत जाल्यार 14 जुलैक तिका चलन पडलेलें 1000 रुपया जे अनपेड आहा ते भरिल्ले ना तेंच्यांनी। त्या उपरांत 15 जुनाक पडला परत अनपेड आसा 1000 रुपया। 9 जुनाक एक चलन पडला ते अनपेड आसा। त्या उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार 6 सप्टेंबर 2022 सुद्दां तेका चलन पडलेले 1500 ते अनपेड आसा। आनी ही सगळी चलनां वायोलेटर्स नेम जी आसा ती मिसेस मेघना एस हें नांव आसा ह्या सगळ्या चलनांचेर। तर काल सुद्दां ही गाडी ओवर स्पिडीनूच आसली आनी आमी आतां पळयलें की कशी तिका हेजे पयलीं सुद्दां ओवर स्पिडीक लागून चलनां पडलेलीं आसा आनी ही सगळी अनपेड आसा। आनी काल त्या गाडयेन जाल्यार 3 जाणांचो जीव घेतलो। आतां ह्या सगळ्या घडणुके उपरांत वेगवेगळे प्रश्न निर्माण जाल्यात की गाडी नेमको कोण चलयतालो। ती ड्रंकन आशिल्ली जी गाडयेन जी कोण आसले सोऱ्याच्यो बॉटली मेळिल्ल्यो आसात हे सगळे मेळिल्ले आसात। अनेक प्रश्न निर्माण जाल्लेले आसात। तेजो सोद घेवपा खातीर आयज आमी हांगा बाणस्तारी येयले। हांगासरची स्थिती सद्याची पळयत जाल्यार खूब विदारक आसा। सगळ्याक ज्यो गाडयेचे पार्ट्स आसात हेल्मेटाचे थोडे अवशेश हांगा पडल्या, रेनकोट पडल्या, बूट आसा, वकलाची फ्रेम आसा। तर काल जे मनीस आयच्या टायमार बऱ्या भशेन हांसत खेळत जगताले ते 3 मनीस एक जोडपें फट्टे दिवाडीचे ते आमच्या मदीं ना ही दुर्दैवाची गोश्ट आसा। आनी हांव आतां तुमकां दाखोवंक सोदता हांगा एक्सिडंट जालो आनी जी एक बॉडी बायल मनशेची जी पडलेली जिका मरण आयलें ती हांगाच्यान अशी सकयल आसली। म्हाज्या हांगासर तुमी पळोवंक शकतात ही सकयल बॉडी पडलेली ते बायलेची। म्हणजे केदो व्हडलो हो धपको आसूंक शकता। आनी आमी कांय विटनस जे आसा तेंच्या कडेन उलयले ते म्हणटात की गाडयेचो एक्सिडंट जाल्या उपरांत ती बायल जी हांगा सकयल पडलेली ती अशी हांगाच्यान वयल्यान सामकी ती हे जाली जम्प जाली आनी ती हांगा इतली हांगासर कोसळ्ळी। तर इतलो हो व्हडलो धपको आसलो। आमी आतां घडणूक थळार ही दृश्यां पयलीं कितें परिस्थिती आसा ती पयली। आमी आतां काय आय विटनेस आहा तेंच्या कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करतले। नेमके गाडी कोण चलयताले। काय म्हणटात की गाडी ही बायल चलयताली, काय म्हणटात दादलो चलयताले। पुलिसांनी अरेस्ट केला दादल्याक। सो आतां हेचे नेमके फाटलें
कितें सत्य हें जाणून घेवपाचो आमचो आतां प्रयत्न आसतलो। हो भिरांकूळ अपघात जाले उपरांत सुरवातीक जे लोक थंय पावले आनी जाणी जखमींक साल्वार करपाचो यत्न केलो तशेंच पोलिसांक कळयलें, तातूंतली ही वेलिंग प्रियो कुंकळे पंचायतीची सरपंच हर्षा गावडे ती पणजे गेल्ली। पणजेच्यान ती घरा वतना तिका हें सगळें दृश्य पळोवचें पडलें। आयकात अपघाता उपरांत थंय कितें परिस्थिती जाल्ली ती तिच्याच तोंडान। त्या वेळार तो एक्सिडेंट जालो, आमची चवथी गाडी आमची आशिल्ली आनी आमची ती चवथी गाडी अशें फुडें वचपाक मेळनाशिल्लें आनी आमी फुडें वचनाका म्हणून सांगलें, कित्याक ती तेवटे येतना ब्लॉक जातली पणजे वचपाक लागून। म्हणटकीर आमकां ते ते सायडीच्यान कोणूच येता तो दिसलो ना। कितें जरी जालें मुखार अशें म्हणून ओवरटेक करून फुडें घेतली। पळयत जाल्यार वयर एक गाडी चडल्या आनी धुंगोर येतालो सगळो आनी मातशें फुडें वचत जाल्यार प्रसंग सामको वेगळो, चित्र वेगळ्यान दिसपाक लागलें, भयंकर असो। मागीर फुडें वचून फुडें पार्क केली, पळयत जाल्यार ते 2 व्हिलरांचो सामको चक्काचूर जाल्लो आनी तो प्रसंग असो आशिल्लो हांवें म्हाज्या लायफान फर्स्ट टायम पळयलो। थोडी सामकी एक आवय भुरग्याक घेवन मातशी तांकां वाचय अशी करून म्हाका मदतीक म्हाजी उलो मारताली। तसो एकटो आमचो भाव सामको तो स्टेरिंगाचे भितर थंयच चिड्डलो आनी जो सामको आड्ड्यो मारून तळमळटालो। म्हाका तें पळोवन सामकी जावपा लागलें आनी सगळी एकटी बायल सामकी अशी पडलेली, आमची एक बाय सामकी ती कितें विचारल्यार ती फक्त स्वास करताली, स्वास घेताली, कितें उलोवंक सुद्दां कळनाशिल्लें, नंबर कोणालो दी, कितें कर अशें म्हणून कांयच ना। 2 जाण थंय पडलेले, एकटो सायडीन आमचो सामको तो नाशिल्ल्या परिस्थितीन पडलेले 2 जाण ते। मागीर हांव कितें करूं म्हाका कांयच कळना जालें। मागीर हांवें मेन पयलीं PIक आमच्या मोहन गावडेक फोन केलो। तेणें म्हणलें हांव रोखडें धाडटा म्हणून तेणें खरें ते रोखडें येवन तेणीं गाडयो धाडून रोखडे तेंची हालयले, तांकां थंयच्यान हालयले आनी मागीर सगळे लोक थंयचे गांवचे कळना फुडें अशे भराभर सामके लोक जमले आनी तेणी खूब मदत केली तांकां हें करपाक। जी गाडी जी आसली पळय, ज्या गाडयेन ह्या सगळ्या गाडयेक धपको दिलो स्पिडीन येवन रॉंग सायडीन, ती नेमकी गाडयेन कोण आशिल्ले बीन कितें तुमी? ना, तो पर्यंत हांव थंय वचपाकूच पावलें ना, कित्याक हो फुडलो इतलो प्रसंग भयंकर आशिल्लो, जांकां जीव ना कोणालो वाचचो हे खातीर ती मातशी तळमळीन म्हाजे कडेन पळयताली, ते खातीर म्हाका फोन करपाकूच उरलें आनी थंय पावलेंच ना हांव। आनी ती एक बायल सकयल पडलेली पळय, ती मागीर तुमी पयली तिका लोकांनी काडली? ती जो पर्यंत थंय आशिल्ली गर्दी जाली, आमकां ती आसच पावली सुद्दां म्हणून थंय खबर नाशिल्लें। जेन्ना आमी घरा पावली तेन्ना कोणा कडेन सोयऱ्यां कडेन विचारपूस केली तेन्ना एक मिसींग आसा म्हणपा लागली बायल। म्हणटकीर मागीर थंयच्या त्या भुरग्यांक फोन केलो आनी मागीर तिका सोदपा लागली। पळय जाल्यार ती सगळी मृत अवस्थेन पडलेली सकल। आनी तुमी जेन्ना पळयलें तेन्ना एक खंयच्या गाडयेंतलो दादलो म्हणटा तुमी तो शेअरिंग? 2 व्हिलरींचे ते सामके पडलेले आनी ती एक बायल आशिल्ली तेंची फाटल्यान बसलेली, क्रिश्चनची बायलशी दिसता म्हाका तिच्या हेच्या वरून कपड्यावरून। म्हणजे ती पडलेली आशिल्ली, तिका हांव विचारता, आमी सगळे आनी 2 जाण विचारताले तुजो नंबर दी कोणालो, कितें उलोवपाक तुका उलोव जाता अशें म्हणून शुद्धीरस कितें तरी पळोवपाक। म्हणजे ती फक्त स्वास घेताली आनी तो गाडयेन जो भाव अडकलेलो तो सामकीच म्हाका पळोवन असो जालो। 4 व्हिलर ऑल्टो गाडी? हय, ऑल्टो गाडी। तितून तो अडकल्लो ड्रायव्हर न्ही, सायडीन बसलेलो न्ही तो सामको अडकलो, त्याच्या पांयारूच सगळें ते चिकटोन उरलें, ताका भायरूच काडपाक मेळना जालें। मागीर तेंच्यांनी ते ग्रामस्थांनी जमोन मागीर ताका कसो तरी भायर काडलो। हें अशें सगळें विदारक चित्र आशिल्लें थंय। ओके। मागीर त्या गाडयेन कोण आसलो? ती भायर बीन येयली, ती जी मर्सडीज धवी गाडी आसली ती बरी फाटी उरली न्ही, आमी फुडें सगळो बोवाळ फुडें जालो न्ही, ती मातशी फुडें हेजेर चडली न्ही ती पुलाचेर, तें पयलीं जावन तांकां ठोकीत फुडें पावलो आनी मागीर चल्ली न्ही ती वयर। ते मेन कोण मेळ्ळो तांकां स्कूटर 2 व्हिलर तांकां सामकेंच वडयले तेणी, सामको चक्काचूर जालो, तेंचे कांयच नाशिल्लें ते मोटरसायकलींचे 2 व्हिलरांचे कांयच नाशिल्लें आनी ती सामकी थंयच मल्ले परिस्थितीन आशिल्ले ते 2 जाण बाबडे। ह्या अपघाताचे केशीत स्वता जातीन लक्ष घालून तपास करपी DYSP आशिष शिरोडकर हांणी पत्रकारांक सविस्तर म्हायती दिली आनी प्रस्नांच्यो जापोय दिल्यो। काल सांजचो सुमार 7:45 सुमार एक बाणस्तारी एक्सिडेंट जालो, तो मर्सडीज खूब जाण 3-4 गाडयो ठोकले आनी 3 जाण मरण पावले आनी तातूंतले 3 जाण इंजर्ड आसा। सो तातूंत आमी ते हो जो आसा आरोपी आसा ताचें नांव आसा परेश सावर्डेकार, तो
हांगसरलो पणजेचो ताका आमी अरेस्ट केला आनी तातूंत ताका आमी 279 म्हणजे रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायवींग आनी 304 म्हणजे कल्पेबल होमिसायड नॉट अमाउंटींग टू मर्डर आनी 337 बॉडीली इंजरी आनीक सिंपल बॉडी इंजरी आनीक ग्रेव हर्ट आनीक तातूंत 185 मोटर एक्ट जावन सोरो पिवन चलयता आनीक पुलिसांक एक्सिडेंट करून पुलिसांक इन्फॉर्मेशन दिवन आसतना गेलो ते सेक्शन लायला आमी आनी तातूंत ताका आमी रातचो ताका आमी अरेस्ट केल्लो आसा. एज पर द रेकॉर्ड तांचे अल्कोहोल केल्ले मेळटा आमकां 94 mg. ताजी परमिसिबल लिमीट आसा आमकां 30 म्हणजे ताणें टिबलीन चड अल्कोहोल कंज्यूम केल्लें. गाडी अकॉर्डिंग टू अवर इन्वेस्टिगेशन तोच ड्रायव्ह करतालो. गाडये टोटल 5 जाण मेंबर आशिल्ले. 2 जाण गोबायला मुखार बशिल्लीं ड्रायव्ह करतालो आनी फाटल्यान 3 जाण तांचे भुरगीं आशिल्लीं. गाडयेक 2 भरिल्ले लिकर बॉटल्स मेळ्ळ्यात ज्यो हातूंत बिजलरी हातूंत पॅक केल्ले आशिल्ले आनी 2 एम्प्टी कासबगाच्यो बियरीच्यो बॉटल मेळ्ळ्या. तो टेम्पररी थंय आशिल्लो आनी मागीर ताणें भुरग्यांक भायर काडलीं आनीक ती भुरग्यांक आनी घोवाक सेव करपा लागून बायल स्टेरिंगाचेर येवन बसली त्या टायमार एज पर द अवर आय विटनेसीस. ना चेस करून दवरुना ताका आमचे PIन इन्फॉर्मेशन डेवलप केलें आनी थंयच्यान हाडलो ताका. तो खंय आशिल्लो थंयच्यान ताका आमी हांगसरल्यान पणजेच्यान. हय हय घरा म्हणल्यार घरा वचूना तो पूण वाटेर आशिल्लो. घरा पावना तो वाटेर आशिल्लो थंयच्यान ताका आमी ताब्यांत घेतलो. ते तांची एक रोटरी क्लबाची पार्टी आशिल्ली नंदनवन फार्म हावस खांडेपार थंयच्यान ती येताली बॅक टू घरा कडेन. हय सेम रूट घेतलो. हय ओवर स्पिडींगाचेर ताका चलन पडलें आहा 7 चलन आसा पूण ताणें ताका ती सव जाल्या काय ना ती खबर ना पूण एज पर दॅट मशीन इट इंडिकेट्स दॅट 7 ताका ओवर स्पिडींगाची चलन आसा. हय सगळें अनपेड आसा. ते ग्रिवियस असल्या एडमीट आसा. 3 जाण आसा. आतां पोस्टमॉर्टम जाल्लो आसा सद्या आनी बॉडी हँडओवर केल्या. हय आनी बाकीच्यान एविडन्स आसा जाल्यार आमी चालू आसा आमचो इन्वेस्टिगेशन. हाय प्रोफायल केस जाल्यार आमी ही हाय सेक्शन लावपाचेच नाशिल्ली न्ही जाल्यार नॉर्मल सेक्शन लावन तांकां बेल आउट जातलो आशिल्लो तो. सिन्स दीस इज अ सिवियरिटी आसा आनी तो दारू पिवन सोरो पिवन मुद्दम जावन चलयता ताका खबर आसा. तो शिकिल्लो भुरगो ताका खबर आसा ताका लागून आमी स्ट्रिंजंट सेक्शन लायला. हय हय कन्फेस केला. तुम्ही ज्या झोनान पुलीस स्टेशन मांडोळ पुलीस स्टेशन ज्या झोनान पडटा थंय एक्चुअली देर आर सेवरल एक्सिडेंट ब्लॅक स्पॉट्स ऑल्सो एंड इट इज वन ऑफ द टॉप झोन दिस रोड इन एक्सिडेंट्स एंड अल्कोहोलिक ड्रायव्हिंग ट्रक सारकें. तेज्या बद्दल कशें कितें माहिती फुडें हाजे फुडें म्हणल्यार अवेरनेस आनीक एनफोर्समेंट. पुलीस स्टेशनाक आल्कोमिटर मेळ्ळ्या ते आमी ड्रायव्ह करपाची सोदता इन कोलॅबोरेशन विथ द ट्रॅफिक. तातूंत आतां आमी पळय आतां 3 जाणांचे स्टेटमेंट घेतल्या ताज्या आदाराचेर आमी सांगपाक शकता की तो दादलोच चलयतालो म्हणून. आनी तो आतां जो कोण तो वेलिंगकार म्हणटा तो जो व्हिडियो व्हायरल करता ताका आमी आपयतले आनी ताजें म्हणणें विचारतले बाबा तूं खंयच्या आदाराचेर सांगपाक सोदता. हय एज पर द इन्वेस्टिगेशन केन्ना बशिल्ली एक्सिडेंट जावन ती आपल्या भुरग्यांक आनी घोवाक सावरुपाक लागून सेव करपाक लागून ती थंय बशिल्ली. कोणें ना 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 कोणें कांय करूं ना ना
चालू आसा CCTV फुटेजीचे. हे केशीत पुलिसांचेर कसलोच दबाव ना असो दावो DYSP आशिष शिरोडकारान गोमंतक TV कडेन उलयतना केलो. हो जो इन्सिडंट घडला सगळ्या गोंयांत वेगवेगळी चर्चा सुरू जाल्या. नेमको तपास कसो सुरू आहा, आतां पर्यंत एक्शन कितें घेतलें आनी कितें चल्लां? काल राती 7:30 ते 7:45 म्हणल्यार हो एक्सिडेंट जालो आनीक तेन्ना कळ्ळें आमकां ताजी ग्रेविटी चड आसा म्हणून, सिरियस आसा म्हणून. तेन्ना मागीर हांव आयलो, PI आयले आनी बाकीचे जे आमचे रोबोट स्टाफ आसा तांच्यांनी इंजर्डाक आनीक हांकां शिफ्ट केले. आनी मागीर थोड्या तेंपान आमकां कळ्ळें की थंय आनी एक बायल आसा ती वयल्यान सकयल पडल्या म्हणून. मागीर तिका तिजो सोद घेतलो आनी तिकाय मागीर आमी शिफ्ट केलें. जेन्ना आमकां इन्वेस्टिगेशना अशें दिसून आयलें की तो परेश सावर्डेकर म्हणून आसा आनी ताजी फॅमिली बायल आशिल्ली, ती ट्रॅवल करताली पार्टीच्यान खांडेपारच्यान घरा वचपाक, पणजे रावता. पार्टी आशिल्ली नंदनवन फार्म हावस खांडेपार. ग्रुप पार्टी काय फॅमिली? ग्रुप पार्टी आशिल्ली तांची, रोटरी क्लबाची कसली तरी पार्टी आशिल्ली तांची. तेन्ना आमकां कळ्ळें की ते थंय वताले म्हणून. आनी मागीर ताका ते थंयच्यान गेल्ली, थंयच्यान लोकांच्या भिरांतीन ती थंयच्यान गेल्ली. मागीर आमचे PIन इंटेलिजन्स गॅदर करून ताका थंयच्यान हाडलो आनीक ताका आमी आतां 304 कल्पेबल होमिसायड नॉट अमाउंटींग टू मर्डर हें सेक्शन लायलां आनीक ताका आमी आतां अरेस्ट केला आनी तो कस्टडींत आसा सद्या. सर, तुमी आतां सगळो आमकां सिक्वेन्स सांगलो कितें जालें कितें. लोक आतां थोडे एक आय विटनेस आहा तो म्हणटा की बायल बसलेली, बायल चलयताली म्हणटा, आनी तुमी अरेस्ट केला दादल्याक. हेचेरूय आतां राजकारणूय मदीं सुरू जाता. कोण म्हणटा की प्रेशर आसा पुलिसांचेर आनी कितें हेतून कितें तथ्य कांय ना. तातूंत कितें जालां, एक्चुली आय विटनेसाचे आमी स्टेटमेंट घेतले. जे कोण जांकां तेजी गाडी जेन्ना मोकले पळय तांची स्टेटमेंट घेतल्या. तांचे स्टेटमेंटान 3 जाणांचे आमी स्टेटमेंट घेतला. ताणें सांगलां की हो दादलो चलयतालो म्हणून. आनी हो जो आय विटनेस कोण वेलिंगकार म्हणटा पळय तो फाटल्यान आशिल्लो, कळ्ळें न्ही. ताका हिट जालो ना. तो स्टेटमेंटान सुद्दां म्हणटा आपल्याक मोखपाची म्हणून ती. आनी जो जर तर आय विटनेस आशिल्लो जाल्यार ती बायल जर तर वयल्यान सकयल पडल्या ती आमकां 1.5 वरां लागली. कित्याक? ताणें आय विटनेस आशिल्लो ताणें तें पळोवपाची न्ही ती बायलेक पडली सकयल पडली ती पळोवपाची. कितल्या वरांनी मेळ्ळी? आमकां 1.5 वरांनी मेळ्ळा. आनी कशी मेळ्ळ्या, जेन्ना ताज्या बापाय कडल्यान ताज्या चल्याक आमी फोन, बापूय व्हेरीफाय जालो तेन्ना आमी चल्याक फोन मारलो. चलो सांगपाक लागलो की आपल्या आवय आसा म्हणून. जेन्ना आवय जेन्ना मेळूना तेन्ना आमी सर्च स्टार्ट केली. तेन्नाच आमकां कळ्ळें की ती वयल्यान सकयल पडल्या आनी ती सकयल मेळ्ळी. जेन्ना जर तर हो जर तर तो वेलिंगकार म्हणटा जर तर आसा म्हणटा की आपूण आय विटनेस जाल्यार हे आमकां 1.5 वर कित्याक लागले? तेन्नाय थंय पुलीस आशिल्ले, ताणें सांगपाचें न्ही आमकां. म्हाका दिसना ताका आमी आपयतले, इन्वेस्टिगेशन चालू आसा, ताकाय आपयतले आनी ताजें कितें म्हणणें तें पळयतले आमी. पूण बायल सर स्टेरिंगार बशिल्ली. बायल मागीर कितें जालें, आयज पर स्टेटमेंट आमी रिकॉर्ड केला त्या प्रमाणे की ताजी भुरगीं आशिल्लीं, मायनर भुरगीं आशिल्लीं, तांकां सेव करपा लागून हो बापूय तांकां भुरग्यांक घेवन सायडीन रावलो आनी आपल्या बापायक, आपल्या घोवाक आनी भुरग्यांक सेव करपा लागून ती स्टेरिंगार बसली. ती स्टेरिंगार बशिल्ली ती लोकांनी पळयली. हें तथ्य आसा. तशी पळयल्या लोकांनी. म्हणजे लोक जे दावो करता तो पार्टली रॉंग ना. पार्टली एक्चुअली हें म्हणटा तुमी. एक्चुअली ती स्टेरिंगार बशिल्ली आशिल्ली आफ्टर द एक्सिडेंट टू डिस्गायज द पीपल. इतलेंच. एक्चुअली ड्रायव्ह करिनाशिल्ली म्हणटा. ड्रायव्ह करनाशिल्ली. बट ह्या अनुशंगान फुडें तुमी इन्वेस्टिगेट करतले? हय, हाजे फुडें बीन आमी इन्वेस्टिगेशन, हांव पर्सनली हातूंत इन्वॉल्व जाला आनी हांव पर्सनली हातूंत पळयता. पुलीस म्हणटात ती गाडी परेश सावर्डेकार चलयतालो. मात कांय प्रत्यक्षदर्शींनी दावो केला ती गाडी परेशाची बायल मेघना चलयताली. पुलीस म्हणटात अपघात जाले उपरांत परेश गाडयेंत आशिल्ले 3 भुरग्यांक घेवन भायर गेलो. घोवाक वाटोवपा खातीर खंय मागीर मेघना ड्रायव्हर सिटार बशिल्ली. हें तशें पटपा सारकें ना. मात पुलीस म्हणटात की अजून तपास चालू आसा. मेघनाकूय आपोवन पुलीस तिची चवकशी करपाची आसात. मात इतले मजगती पुलीस सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे प्रकरणांतल्यान वाटोवपा खातीर डमी ड्रायव्हरूय उबो केल्लो. मात पुलिसांनी हो यत्न भायर आयलो. आतां फुडल्या तपासात पुलीस कितें सोद लायतात तें पळोवचें पडटलें.